Speaker sir, I rise to oppose the demands and support the cut motions we have moved. Speaker sir, आज demands as electricity demand number 76 आणि एक non conventional energy demand number 86. हे demand speaker sir एक व्हडले senior राजकारण्याचे demands जो power minister आज आसा वो ह्या सभाघरांत 25 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्ली आहा. तो जून 1999 पयलें ताजें सेशन आशिल्लें. आतां आमी ऑगस्टान आहा म्हणजे ताणी एक्चुली कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आसूंक जाय आसलें. एक पक्षान रावन ताणें 25 वर्सां कंप्लीट केली. पूण ताणें ह्या दिसांनी पावस बी चड पडटा, आमकां रेड अलर्ट बी म्हणून येता स्पिकर सर. त्या भशेन ताका दीस सायन्स इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टींग. तशें ह्या आमच्या सिनियर मंत्र्याक पॉलिटिकल फोरकास्टींग बरें आहा ताजें. मागीर तो कशेंय आसूं तो मंत्री जाताच आनी ताजे खातीर ताजें ही पॉलिटिकल वाटचाल शिकपा खातीर कोणें PhD करची पडटली. म्हाका दिशिल्लें हे खेपे तो कसोच मंत्री जावचो ना म्हणून BJP आयली जाल्यार, कित्याक ताणें सांगिल्लें की आपल्याक काडला बिडला आनी हाज्या अंडर आपूण कसोच जावचो ना म्हणून. हें हांवें चिंतिल्लें, पूण इवन आय वॉज प्रोवन रॉंग. आनी तो कसो तरी आज मंत्री आहा. ही इज डिफेंडींग हीज डिमांड्स एंड आय एम हियर टू मूव कट मोशन्स ओपोजींग हीज डिमांड्स. स्पिकर सर, ते बरें काम करता. ताका एक चीफ इंजिनियरूय बरो डायनॅमीक गोंयकार मेळ्ळा. काम बरें करता. आज सकाळीं फुडें हांव येतना ताणें एक फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल म्हूण तें इनॉग्रेट करताले मुखेलमंत्री, आनी हांव थंय दिसलो म्हणून ताणें म्हाका आपयलो. पूण वायट न्ही. आज ही असेंब्ली स्पिकर सर इज अ फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल. हें आमी जें कट मोशन म्हूण मूव केलां तें ताजे खातीर एक फॉल्ट डिटेक्शन व्हेहिकल, की खंय बाबा फॉल्ट जाता आनी ताजी सिनियरिटी आनी चीफ इंजिनियराचें डायनॅमिजम वापरून तें कशें सॉल्व करप हें ताणें आतां काडचें पडटलें. स्पिकर सर, सो हांव पयलीं स्टार्ट करतां की 2023-24 ओरिजिनल बजेट आशिल्लें 3856.36 crores. सप्लिमेंटरी बजेटान 10.5% इन्क्रीज जाली 4261.86 crores. सेकंड सप्लिमेंटरी बजेटान अमावंट फर्दर इन्क्रीज जालो 4461.86 crores, म्हळ्यार 15.7%. रिवायज बजेटान अमाउंट इन्क्रीज जालो 7814.91%, विच इज एट 102% इन्क्रीज. स्पिकर सर, म्हाका समजूंक येना की हें कसलें फिस्कल मॅनेजमेंट हें कितें तें म्हाका कळना. आनी ताजे खातीर हें बजेट डबल कशें जाता. आतां हांव भटाचेर उलयल्यार भट म्हणटलो खंयच्यान तरी आपल्याक लागता म्हूण फाटल्यान. सो ताजें हांव उलयना, पूण तो फुडें दिश्टी पडटा. तसो चीफ इंजिनियर दिश्टी पडटा, तसो तोय दिश्टी पडटा. हें कसलें बाबा बजेट तुमचें हें कळना. स्पिकर सर, कॉस्ट ऑफ बल्क सप्लाय ऑफ पावर फ्रॉम NTPC, KPTCL एंड RSPCL. एस्टिमेटेड बजेट लास्ट इयर आशिल्लें ताजेर 1850च्यान 4450 म्हणजे 140% इन्क्रीज जाली. इंट्रस्ट ऑन कंज्युमर सेक्युरिटी डिपॉझिट्स म्हणटा ती पसून स्पायक दिश्टी पडटा. स्पिकर सर, स्मार्ट मिटर म्हणटा तें एवरी इयर गव्हर्मेंट इज एलोकेटिंग 10 कोटी रुपया, बट एक पयसो म्हणना. हे खेपे तांणी सांगलां की स्टेट शेअर फॉर स्मार्ट मिटर्स इज 15 कोटी रुपया. सेंट्रल शेअर कितें तो सांगूंक ना. G20 स्पिकर सर तांणी 65 crores म्हणले, ते मागीर रिवायज करून तांणी 130 कोटी जाले. आतां हो कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर परमनंट आनी कितलो आमकां फॉर पॉस्टेरिटी गोंयकारांक फायदो जातलो तो आमी पळोवया. स्पिकर सर, कॉमन फॅसिलिटी बिलींग. आतां हें एक कॉमन फॅसिलिटी बिलींग म्हणटा तें 21 मार्च 2024 सरकारान अशें म्हणलें की आमी 2018 सप्लाय कोड रेग्युलेशन्स म्हणटा ते वापरून जंय कॉमन सर्विसीस आसता बिल्डिंगेन थंय आमी हायस्ट स्लॅब लायतले म्हणून. ओवरनायट स्पिकर सर, कॉस्ट ऑफ पर युनिट इन्क्रीज फ्रॉम 1.75 to 5.1 म्हणजे 3 पटीन हो अमावंट वाडलो. हातून सबका साथ सबका विकास कसो जाता तो म्हाका कसोच दिश्टी पडना. स्पिकर सर, आतां गव्हर्मेंटान हेंय म्हणलें आनी गेले खेपे बाब सुदीन जो असो नॉर्मली थंड
तो बरो तापून ताणें सांगलें की लोड तुमी इनक्रीज करता, सगळ्यांचे लोड चॅक करपाक आपूण धाडटा, आनीक तुमी जर चड वापरला जाल्यार यू मायट एज वेल इनक्रीज द लोड, एप्लाय टू इनक्रीज द लोड. स्पीकर सर, आज खूब लोकांक त्रास जाता फायल कशी प्रिपेर करप आनी सबमीट करप, आनी हाजे खातीर एजंट तयार जाले आनी एजंट खूब चार्ज करतात. म्हणटकच चड करून हे सिनियर सिटीजन्सांक त्रास पडिल्लो आहा. स्पीकर सर, आतां पावर आवटेज म्हणटा ती JERCन खूब रिकमेंडेशन केल्या, पावर हायक जाता ती JERCन केल्या, आमकां कांय लागना अशें तुमी म्हणटात, पूण तातूंत एक JERCचें रिकमेंडेशन आसा की 3 मिनटां वयर जर पावर आवटेज जाली जाल्यार सरकारान कंज्युमराक कॉम्पेन्सेट करूंक जाय. आतां हें JERCचें रिकमेंडेशन आहा, हें म्हजें काय हांव तयार करून सांगना. सो स्पीकर सर, हें जर जातलें जाल्यार तुमी एक स्कीम ताजे खातीर फॉर्म्युलेट करची पडटली. ही स्कीम फॉर्म्युलेट कित्याक जावंक ना हें म्हाका तुमी सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमचे मतदारसंघान आमी कंप्लिटली अंडरग्रावंड केबलिंग आमचें कंप्लीट जाल्लें आहा, पूण थंय पसून 2 जागे जंय मंत्री आयिल्लो तेन्ना ताणें तें पळयलेलें आहा की थंय कॉन्स्टंट आवटेज जाता. ती बेजिकली आतां कुंकळच्यान ते डेडिकेटेड लायन हाडटा आनी तेन्नाच्यान तें बंद जातली अशें म्हणून आमकां तुमी सांगता. तर केन्ना तरी तें जावपाक जाय. स्पीकर सर, पूण तें जावचे पयलीं म्हाका इतल्यो गाळ्यो पडटात ते आमच्या ग्रुपाचेर, आनी सुदीनाकूय ते जे कोण उलयतात ते सुदीनूय तांकां वळखता. सो मंत्री नॉट ओन्ली एज अ मंत्री बट ही नोज देम एज इंडिविज्युअल्स एंड पीपल हू आर वेल मिनींग. स्पीकर सर, आनी तांचे TV वता, AC वता, डिवायसीस वता, 10 टायम्स अ डे हें आवटेज जाता. स्पीकर सर, हें सारकें न्ही, आनी ताजे खातीर हांव आतां पिशा भशेन मागतां की तुमी एक स्कीम करात इन्वर्टरां खातीर म्हणून, असल्या लोकां खातीर. जेन्ना तुमी चुकता जाल्यार यू मायट एज वेल मेक अ स्कीम फॉर इन्वर्टर्स एंड सप्लाय इट टू द पीपल. स्पीकर सर, मंत्र्यान लेखी रिप्लायन सांगलां की डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डॅमेज टू डिवायसीस. आनी कितें म्हणटा, ही ब्लेम्स द डिवायसीस फॉर बींग ओल्ड. म्हळ्यार कितें, तूं पोन्नो जाला, तूं जाणटो जाला, तूं मेलो, आपली कांय चूक ना अशें. स्पीकर सर, अशें जायना, हें कशें जातलें. स्पीकर सर, स्ट्रीट लायटान आमी या स्ट्रीट लायटान जर गेलें जाल्यार अनऑर्गनायज्ड टायींग ऑफ एक्सेसीव केबल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दीस इज अ हॅझर्ड टू लायनमॅन. हें आसाच. प्रश्न जर विचारलो जाल्यार तुमची रिप्लाय कशी आहा, रिप्लाय जर सारांश करतलो जाल्यार अशें जाता, आय नो दॅट दीस प्रॉब्लेम एक्झिस्ट बट इट इज नॉट माय प्रॉब्लेम. अशें कशें म्हणूं येता तुमचें आन्सर अशें आहा, येस द डिपार्टमेंट इज अवेअर ऑफ द सेम, हावेवर द वर्किंग ऑफ स्ट्रिंगींग केबल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज बीन अवॉर्डेड टू अ प्रायवेट एजन्सी आफ्टर फ्लोटींग अ टेंडर. म्हळ्यार तुमचें गेलें, हांगा वयलें तुमी काडून सोडलें, अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, हें सो म्हाका दिसता सेफ्टी एस्पेक्ट जो आहा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट स्टाफ इज अ कन्सर्न ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड आय एम सेईंग इट बिकॉज दोज पीपल आर ऑल्सो गोंयकार. आज चीफ इंजिनियर गोंयकार जाल्यार ते काम करता तेय गोंयकार, सो तांचेंय आमकां पडिल्लें आसूंक जाय. स्पीकर सर, आतां मॅटर सबज्युडीस जाला, कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता नवी आतां गोवा टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी म्हणून येता. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हॅज बीन इम्प्लिडेड इन दीस पेटिशन नंबर 296 ऑफ 2022. आनी ताजे खातीर आतां डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टराचेर घालता, कॉन्ट्रॅक्टर कोर्टाचेर घालता, आनी तो स्पीकर सर ते म्हणसर ते लायनमॅन धोक्यान आहा आनी ते तश्शें उरता. आतां हांव नेक्स्ट इशू सांगता. स्पीकर सर, हें जालें लायनमॅनाची सेक्युरिटी. आतां पयर आमी रोहन कवट्याचेर इतलो अटॅक केलो, हें केलो, कितें केलो आमी म्हणलें थंय 100 कोटी रुपया मोडले टू प्रमोट गोवा फॉर पीपल टू कम हियर. सो एस्थेटिकली स्पीकर सर, ते जे पोलांचेर ते बोर्ड आहा ते बरें दिसना, आनी हे केबलूय बांदले ते बरें दिसना. हें अशें इज नॉट अ सिम्बॉल ऑफ अ व्हेरी एस्थेटिकली डिजायन्ड good city, and that's what the place is all about. Speaker sir, so I could summarize it as visual pollution. It is visual pollution. दिसपाक पसून बरें दिसना. सो ताजे खातीर स्पीकर सर हांव मागतां की तें कितें तें रिजॉल्व करात. स्पीकर सर, खूब स्ट्रीट लायट्स काम करनात, पिकी जाता. त्यो कश्यो पिकी जातात, तुमी जोडटात 30-35 कोटी रुपया मरे. स्ट्रीट लायट ड्युटी चार्जीसान तुमी 30-35 कोटी रुपया, आनी त्यो स्ट्रोब लायट जाता पिक कश्यो पिक जावंक शकता. वन्स यू स्टार्ट अर्निंग ऑन इट, इट्स योर ड्युटी दॅट एवरी स्ट्रीट लायट हॅज टू बी वर्किंग एंड इट हॅज टू बी रिपेर्ड इन 24 hours. स्पीकर सर, जो टर्न अरावंड पिरियड आहा रिपेराचो तो फिक्स जावपाक जाय ह्या सभाघरान.
आनी डिपार्टमेंटा कडेन जर स्टाफ ना स्ट्रीट लायट चॅक करपाक जाल्यार ताजेर स्ट्रीट लायटाचेर एक बोर्ड मारात ही हेल्पलायन म्हणून आमची आनी ती हेल्पलायन पयली एक्टीव करा. स्पीकर सर, खूब नवे जे रस्ते जाल्या. आतां आमचो रस्तो बाब आलेसिकेर जर आपलो रस्तो चलता फुडलो रस्तो जर घेवपाक गेलो नुवें टू आल्लेम इस्टर्न बायपास रस्तो बरो जाला बट काळोख सगळो तो येवपाक जाय थंय लायट येवंकूच जाय ताजेर थंय कित्याक येना ती कळना. 3 असेंब्ली जाल्यो हांव बोवाळ मारीत आहा पूण कांय जायना स्पीकर सर एट द मुवमेंट. खूब जाण म्हणटात की आरे विजयान सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी केल्या हें लागना म्हणून. एक्चुली म्हाका लागना ती ते पयलीं लागता मंत्र्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी दुसरे सायडीन लागता रेजिनल लागता. पूण स्पीकर सर आतां स्टाफ रिलेटेड इश्यूज एक कॉन्ट्रॅक्ट मिटर लिडरांचो इश्यू आहा तांचें रेग्युलरायजेशन जावंक जाय हें ते मागीत आहात. बॅकग्रावंड असो आहा स्पीकर सर की तांकां 2014 घेतिल्ले खूब जाणांची 45 वर्सां क्रॉस जाल्लीं आहा. सो दे आर इनएलिजिबल फॉर अदर गव्हर्मेंट जॉब्स. स्पीकर सर आज 22,700 रुपया घेवन फॅमिली पोसूंक शकना हें ते करीत आहात. स्पीकर सर, तातूंत नवे रेग्युलर मिटर रिडरांची तुमी अपॉयंटमेंट लेटरां दिल्लीं आहा. सो तांकां हें अन्याय सो दिसता. दे सी इट एज इनजस्टीस आनी इट्स अ निग्लेक्ट आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सर्वीस एंड एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर, सोलर कंज्युमर जे आहा तांची एक कंप्लेंट अशी आहा की दे आर नॉट पेड इन टायम. एज पर द एग्रीमेंट विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नीड्स टू पे 1.25% ऑफ पेमेंट if delayed after the 31st of May. Payment of surplus units exported to the grid for the year is still pending. 2023चे ग्रिडाक जे तुम्ही दिला एक्स्ट्रा ते पेंडींग आहा अजून मेरेन. स्पीकर सर, सोलर कंज्युमरांक चड करून जाणटे लोकांक तांकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान विजीट करून पेमेंट रिसीट सायन मारूंक जाय म्हणून एक नवें हें हाडलां फॉर्मेलिटी हाडल्या आनी ती केन्नाच खंयच ह्या सोलर एग्रीमेंटान बरयल्लें नाशिल्लें. पूण आतां because payments were supposed to be done through ECS. Money when it is being directly sent to the bank account. तांणी येवन ती पेमेंट रिसीट सायन कित्याक करप हो एक एक्स्ट्रा त्रास सो जाता. स्पीकर सर, हांव एक तमनार प्रोजेक्टाचेर आमी ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स ओपोज केल्या खूब सांगलां पूण आज आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटिव्ह बट आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस द इश्यू ऑफ पीपल हू आर कुळागर ऑर्चर्ड ओनर्स. कुळागरां आसा सुदीन ढवळीकाराक कुळागराचें म्हत्व कितें हें ताका खबर आहा कित्याक तुजी एक ओन कुळागर आहा. सो स्पीकर सर, आमोण्यान हांवूय बी आमोणेचो खासो तसो सो आमी आमोण्यान वतात आमचो बेताळ थंयचो. सो सर्वे नंबर 83/1, 88/33, 84/1 हे बेजिकली ओरिजिनल प्लॅनान अलायनमेंट दुसरोच दाखयलो. आतां प्लॅन चेंज केला आनी तांची कुळागरां वता म्हण सांगलें. ते कुळागरां आपली कशीच वचूंक सोदनात. हांव मागता सुदीन ढवळीकारा कडेन ही कुळागरां तांची साल्वार कर. आनी म्हाका दिसता चीफ इंजिनियरा कडेन तांणी रिप्रेझेंटेशनूय केल्लें आहा. स्पीकर सर, तुमची हेल्पलायन तुमी इम्प्रूव करूंक जाय. बाब जी तारोलकरानूय तुमकां सांगलां की हेल्पलायनाचेर तुमचें रिस्पॉन्स मेकॅनिझम बरो ना म्हणून. फोंड्या हांव एक जनता दरबार घेतिल्लो सुदीन ढवळीकार फोंडेचो. थंय तुमची क्रेन माउंटेड ट्रक म्हणटा तो ना. पयलीं आमी सदां म्हणटाले निलेश काबराल मंत्री आसतना की काबरालान ट्रक घेतला आनी आपल्याच कुडचड्यात दवरला काय म्हणून अशें म्हाका दिसतालें. मागीर म्हाका कळ्ळें की तो ट्रकूच काबरालाचो म्हणून आनी तो आमकां फावोर करतालो म्हणून केन्नाय दिवपाक. अशें स्पीकर सर डिपार्टमेंट चलूंक शकना की एक मनीस एक इन्फ्रास्ट्रक्चर घेता आनी तो लोन आवट करता. हें जावंक शकना. हो व्हडलो डिपार्टमेंट कोट्यांनी रुपया बजेट पळय तुमी कितलें वाडयलां न्ही. सो दीस थिंग शूड बी देयर स्पीकर सर. आतां फोंड्या जर तूं भोंवलो जाल्यार तें ओल्ड हैदराबाद ओल्ड दिल्ली अशी दिसपाक लागल्या. ती मातशी तुवें सुदरूंक जाय. तुमी 4 मंत्री आहा. आतां तूं एक मुख्यमंत्री जावपाचो उरला हें सुदरुपाक. तुवें जें सिवरेज स्टार्ट केल्लें तें अजून कमिशन जावंक ना. तें आतां तुज्या हातान ना. पूण एटलिस्ट LT अंडरग्रावंड केबलिंग तें थंय करून कंप्लीट कर स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव मागतां की आमचें एक्झिस्टींग सबस्टेशन जें फातोर्डा आहा तें अपग्रेड करपा खातीर तुवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन आयडेंटिफाय करूंक जाय. सायडीनूच जमीन आहा तांची आनी ती घेतली जाल्यार हें एक्झिस्टींग सबस्टेशन तुज्यान इम्प्रूव करूं येता. स्ट्रीट पोल्स तुज्यान इम्प्रूव करूं येता. स्पीकर सर, आमचें गोगळान हें आहा मास्टर बॅलन्सिंग रिजर्वर ताका पंपींग इश्यू जाता कित्याक थंय पावर आवटेज जाता. सो ताजे खातीर ती म्हाका चीफ इंजिनियर म्हणटालो की आतां डेडिकेटेड पावर सप्लाय ताका दिल्या. पूण अजून मेरेन लोकांची ते सायडीन कंप्लेन आहा की थंय पावर आवटेजी खातीर
उदक आमकां मेळना म्हणून. अंबाजी आनी फातोर बोर्डा फिडर हो इन्स्पेक्ट करूंक जाय. पावर फ्लक्च्युएशन आउटेजीस सदांच जाता. आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आयलां, तुमी थंय मेडिकल कॉलेज काय केटरिंग कितें नर्सिंग कॉलेज कितें कितें खबऱ्यो सांगतात. सो ताजे खातीर डेडिकेटेड फिडर म्हणटा तो जायच. स्पिकर सर, आतां लास्ट इशू इलेक्ट्रिसिटीन म्हणटा तो येता तो पावर टॅरीफ. आतां 3.5% पावर टॅरीफ तुमी इन्क्रीज केली. केन्ना केली? लोकसभा इलेक्शन हारले आनी पावर टॅरीफ वाडयली. स्पिकर सर, आमी चीफ इंजिनियरा कडेन एक मेमोरेंडम सबमीट केला. आनीक हाय कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणटा गोंयान हो एक इशू जाल्लो आहा. तातूंत तुमी हें आनी कितें मागतात काय म्हणून. आनीक कोणें आतां सांगिल्लें, म्हाका दिसता विरेशान सांगिल्लें की 1000 कोटी रुपया एरियर्स आहा पावर कंज्युमरा कडेन, चड करून गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट पसून तांचे तुमी पयशे घेनात आनी सर्वसामान्य मनशाची फाटीचो कोणो तुटला, बँड जाला तो तुमी सारकोच तोडून उडयतात. आनी हें एक फायनान्शियल बर्डन, बारीक लोकांक हें सामको एक बर्डन जाल्लें आहा. म्हणून एक बाब सुदीन ढवळीकारा कडेन हांव मागतां, खूब जाण हांगा आतां उलोवंक लागल्या की आमी देवा कडेन उलयतात अशें तशें म्हणून. पूण सुदीन ढवळीकार कम्स फ्रॉम दॅट सिलेक्ट फ्यू हू एक्चुली helps people talk to God. With due respect, I have got high regard for that community because spiritual guidance म्हणटा तें की धार्मीक गायडन्स, बाबा देवा कडेन कशें तुवें इंटरॅक्ट करप आनी कितें करप, ते कम्युनिटींतल्यान सुदीन ढवळीकार येता. सो ताणें सर्वसामान्य मनशाची गाळी खावप न्ही हे पावर टॅरीफ घेवन. म्हणून म्हाका, हांव म्हजो मामा ताजे भाव आशिल्लो तेन्ना पयलीं पिरवळा, तेन्ना म्हाका केन्ना दिसतालो आमदार आसता तेन्ना हांव थंय वतालो तेन्ना. आनी थंय आमी कोंकणीवादी. सो कोंकणीन एक म्हण आहा, ती म्हण वायट धरूं नाका तूं, पूण म्हण आसा. म्हण कितें आहा की आप पाप भटा माथ्यार थाप म्हणून. म्हळ्यार कितें कितेंय जालें तें काडून लास्टाक आप पाप भटा माथ्यार थाप. हें हांव डेरोगेटरी टर्म्स कसोच म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा की ही पावर टॅरीफ वाडून तूं तुजे तकलेर तें नाका आशिल्लें घेवं नाका. ती पावर टॅरीफ देवूय, बी पॉप्युलिस्ट अँड गिव गोवा गूड गव्हर्नन्स. स्पिकर सर, आतां आय एम कमिंग टू डिमांड नंबर 86. बजेट एस्टिमेट हे डिपार्टमेंटाचो इन्क्रीज जाला फ्रॉम 62.79 crores to 62.94 crores. The government wants to promote solar power generation in the state, but government doesn't want to commit to target any investment. कितें आमी करतले हें टार्गेट हाडटा. स्पिकर सर, बजेटान इन्क्रीज जाला 8.5 lakhsच्यान 2.10 crores. पूण कित्याक? एडवर्टिजमेंट घालपाक की आमी हें अशें अशें करूंक सोदतात म्हणून. सो ऑल्दो सुदिनान तसले इव्हेंट करपाक वचून तो लागूंक ना, पूण हें एक लक्षणां पयलीं की एडवर्टिजमेंटान पयशे वाडप आनी एक्च्युअल कामान पयशे वाडप ना. हातूंत म्हाका कितें तरी मातशें घुस्पता, म्हाका सारकें दिसना म्हाका. स्पिकर सर, एलोकेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट युनिट्स रेड्यूस केला. जंय R&D जाय थंय 50 लाखांच्यान 30 लाख केल्लें आहा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फॉर सोलर लूफटॉप ग्राउंड बेज रेड्यूस फ्रॉम 5 crore to 1 lakh. हे हांव सामको सरप्रायज. चीफ इंजिनियर, चीफ मिनिस्टराचो सारको घट म्हणून आयकूंक येता. आज जाल्यार सारको दिसलो, सारकोच बरो आहा म्हणून. पूण हें कशें बाबा? 5 कोटीच्यान 1 लाख रुपया? हें कितें? कोणाक तुजे कानान घालता काय आमचे कानान? हांव ते 2-3दा परते वाचून आयलां. चुकलां काय म्हणून हांव पळयता तें चुकलां काय वकलामसून घालून पळयलें. बाबा चुकलां काय म्हणून 1 कोटी जाला काय 10 कोटी जाले काय? पयलें 1 लाख मरे. आनी आमकां ती संवय ना इतले झेर मेजपाची. तुमकां तें कांयच न्ही जाल्लें आहा. स्पिकर सर, total capital expenditure under department has been reduced from 20 crores to 2 crores. हें आतां पळय हां, हें तुमचें म्हाका कॉमीक लागता ही. स्पिकर सर, स्टेट गव्हर्मेंटान टार्गेट घाला 150 megawatts by 2022. आज मेरेन तुमचें टार्गेट अचीव जाला 61 megawatts. We have reduced capital infrastructure to 0. Yet we are spending crores to purchase power from Arunachal Pradesh. गेले खेपे आमी तें उलयलें. पूण हें आतां हांव नकळत सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमकां फोर्स करता जाल्यार ताजेच कडच्यान घे म्हणून. तशें आसता. आनी खुबदां हें करपा खातीर आनी वयल्यान ते पयशे हाडपा खातीर तें नाक दाबून तोंड उगडें जाता म्हणून तें करचें पडटा. आनी तें केलांय आसतलें तुवें. पूण तातूंत गोंयचे लोकांचे पयशांचो उद्वास जाता. सो स्पिकर सर,
आतां गव्हर्मेंटाचो एक्सक्यूज कितें आहा फॉर नॉट मिटींग द टार्गेट. इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ इन गोवा इज लिस्ट एज कम्पेर्ड टू अदर स्टेट्स. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्कड आउट टू बी 8 to 9 years. हो आमचो पयलो एक्सक्यूज. दुसरो एक्सक्यूज लँड इज कॉस्टली. तिसरो एक्सक्यूज एक्सटेंडेड पिरियड ऑफ रेनफॉल. स्पीकर सर, हे इश्यूज खूब प्रदेश आनी खूब देश फेस करतात. जो मनीस पॉलिसी करता ही हॅज टू फॅक्टर ऑल दीस थिंग्स इन. स्पीकर सर, हे कोणें केली पॉलिसी जाका गोंयांत पावस पडटा म्हणून खबर नाशिल्लें. आतां तुमी दोगूय जाण सारके खडेगांत गोंयकार आहा, खरे गोंयकार आहा. आतां पॉलिसी केली कोणें म्हाका कळना हें. बिकॉज ऑल दीस थिंग्स आर नोन टू पीपल. गोंय म्हणटा तो ल्हान प्रदेश, जमीन म्हारग आसतलीच, गोंयांत पावस पडटलोच आनी टॅरिफ ROI आहा 8 to 9 years. हें आसतलेंच. स्पीकर सर, ह्यो गाडयो ज्यो आहा पळय इलेक्ट्रीक व्हेकल त्यो घ्या म्हणटा. सुदिनान पयलीं फाल्यां घेवंक जाय गाडी इलेक्ट्रीक. आनी तूं बांदोडेच्यान हांगा येता, हांगाच्यान बांदोड्या वता आसतलो. सडनली तूं महाराष्ट्रान वचचो ना. ती इलेक्ट्रीक कोता येता 400 किलोमिटर वता ती. म्हजे कडेन आहा ती घेवन भोंवपाक लाग. ते घेता म्हूण तूं करनाका. प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. स्पीकर सर, बजेट फॉर बायोगॅस प्लांट. सेकंड, एक सायडीन सरकार म्हणटा सोलर पावर आमी प्रमोट करूंक जाय. दुसरे सायडीन सोलर कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां 5 म्हयने जाल्लीं बिलां फारीकूच जायना. तुमकां खबर आसतलें हांव कोणा खातीर म्हणटाली. थोडे सोलर कॉन्ट्रॅक्टर आमचे फ्रेंड आहात, ते येवन सांगतात आनी ते येवन सांगतकरूच कळटा हें. नाजाल्यार हांव कांय कॉन्ट्रॅक्टर न्ही. स्पीकर सर, सेंट्रल फायनान्स असिस्टन्स म्हळ्यार CFA टू इन्स्टॉलर्स हू हॅव बीन गिवन अपफ्रंट सबसिडीज टू कस्टमर्स हॅव नॉट रिसिव्ड रिएम्बर्समेंट ऑफ सच सबसिडीज पेंडींग फॉर मोर देन अ इयर. हें म्हाका दिसता सुदिनान हाजेर तकली घालूंक जाय, चीफ इंजिनियरान तकली घालूंक जाय. आतां बायोगॅस प्लांट आनी बायोमास ब्रिकेटींग मशीन हाका बजेट इन्क्रीज केलां फ्रॉम 40 lakhs to 1.45 crores. पुणून कितले एप्लिकंट आहा. प्रेमेन शेट सांगतना म्हाका कळ्ळें की दुसरे कडेनूय बाबा लोकांक हातून म्हळ्यार इंट्रस्ट आसा म्हणून. पूण कितले एप्लिकंट्स आहा ते तुमी कांयच सांगूं ना. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान प्रपोज केलें ग्रीन हायड्रोजन स्कीम थ्रू गेडा and that he will provide support to migrate to CNG. Where is the budgetary provision for this? आयकुपाक बरें दिसलें ग्रीन हायड्रोजन. आयकूंक सारकें कित्याक बाब, पूण प्रोविजन खंय आहा ताका. स्पीकर सर, तुमी बजेटान प्रॉमीस केलें स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम फॉर रिन्युएबल एनर्जी. वेर इज द बजेटरी प्रोविजन? कांयच ना. तुमी प्रपोज केलें सोलर रूफटॉप ऑन गव्हर्मेंट बिल्डिंग इन्स्टिट्यूशन्स एंड गव्हर्मेंट एंड एडेड स्कूल. टोटल कॅपॅसिटी 30 megawatt ऑन PPP बेसीस. स्कीम खंय आहा आतां? स्कीम खंय आहा? स्पीकर सर, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर EV सबसिडी इज लो. 2243 एप्लिकेशनां 2 व्हिलराची आहा. 27% लोकांकूच एप्रूव जाल्ले आहा. 578 एप्लिकेशन 4 व्हील सबसिडीक आहा. 7.7% एप्लिकेशन फक्त एप्रूव जाल्ली आहा. सो स्पीकर सर, हें फॉल्ट फायंडींग व्हेकल तुमकां जाग्यार आहा मरे. तें व्हेकल इज नॉट गेटिंग डिसओरिएंटेड. आय एम ट्रायंग टू शो यू वेर युअर फॉल्ट्स आर. Speaker sir, proposal for setting up of solar floating power plant announced in previous budget. आता government सांगता 5 megawatts floating membrane solar power plant and 100 megawatt wind power plant is in the process. Budgetary provision काय ना. Speaker sir, proposed solar thermal plant at Azil and Hospicio Hospital. Azil आत तुझे नाव एक ओगे येतकर तुका बरें दिसपाचें तुका आनी ताजे फुडें काय ना. This is not a new announcement. It is old announcement from the previous budget. So, तोच announcement जायत आहा. स्पीकर सर, हांव सरकाराक रिमाइंड करूंक सोदतां. थोडे announcement जे केल्ले गेले बजेटान जे गोंयांक बेनिफीट जावपाचे ते announcement म्हळ्यार अशें ग्रीन गोवा पॉलिसी 2023 ही लॉन्च जातली म्हणून सांगिल्ली गेले बजेटान. इधर जाल्ली बरें जावपाची. प्रपोज टू सेट अप सोलर पावर जनरेशन ऑफ कॅपॅसिटी अप टू 300 megawatts. गेले बजेटान अनाउन्स केल्लें जाल्लें बरें जावपाचें. ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केल्ली बेस्ट पॉलिसी. पूण दर बजेटरी प्रोविजन केल्ल्यान केल्ली बरें जावपाची. ताजे फुडें ताणें म्हणलें मेक गोवा द कार्बन क्रेडीट कॅपिटल ऑफ द नेशन. सामकें बेस्ट. आयकुपाक आनी बरें. जाल्लें बरें जावपाचें. स्पीकर सर, इतलेंच सांगून हांव काबार करतां. जस्ट बिकॉज इट इज रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट इट डज नॉट मीन that the government should renew and recycle budget assurances. Renewable energy म्हणून तितली रिसायकल करून तितली रिन्यू करून एश्युरन्सां दिवं नाका. अशें जर केलें जाल्यार तुमी कॅटिस्ट म्हणून जातले.
आनी तुमी गोंयकार तुमी कॅटीस जावचे न्ही अशें हांव आग्रह करतां आनी एक कट मोशनाक सारकें उत्तर दितले हें एक्सपेक्टेशन दवरतां. देव बरें करूं.